शुक्रारा म्हापशेच्या हनुमान नाट्यगृह सभाघरांत तरंग प्रदर्शनाचे उक्तावण जालें। हे प्रदर्शन 20 ते 22 एप्रिल मजगती चलतलें। आरडीएक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान सुदीप खोर्जुवेकर। या संस्थेत बाय मानसी आणि श्वेता या दोघांनी अतिशय सुंदर असे म्हापसा हे एक्झिबिशन दवरलां आणि सेलीर दवरलां आणि हातून 20 स्टॉलां आसा। 20 स्टॉलां खूब सुंदर आसा। एक काळ असो आशिल्लो की आमी बायलां फक्त नोकरेच्या फाटल्यान धांवतालीं आणि ती नोकरी कसली तर ती एक सरकारी नोकरी किंवा प्रायवेट नोकरी। पूण आज काळ बदलला आणि काळा प्रमाणे आमची बायलांय बदलल्या। सांगपाक खूब अभिमान दिसता की ह्या स्टॉलान जे 20 स्टॉल आसा तू सगळीं तरणाटी भुरगीं आसा आनी तांच्यांनी बिजनेस हो बायलां आमी कल्पना करूं शकना की कितले प्रॉफीट जातले, कशी पब्लिसिटी जातली, कशे लोक येतले हे आमी आदीं चिंतता। तरी आसतना अशा हातून म्हापशान येदें व्हडलें प्रदर्शन घालप ही सादी गजाल न्हय आनी म्हाका दिसता सगळ्या बायलांनी हाका बरो एक स्वागत करूंकूच जाय आनी बरो रिस्पॉन्स दिवपाक जाय। आनी भुरगीं जावन ही अशे तरेचे आनी स्वता विणिल्ले, स्वता जे खाणां तयार केल्लीं किंवा स्वता पणसी तयार केल्ल्यो अशी वेगळी वेगळी सुंदर 20 स्टॉलांतले फक्त एकूच स्टॉल एका बायल बेळगांवची आयलें। कारण ती तोखणायेची गजाल की फक्त गोंयकारां आसाच पूण ताज्या बरोबर आमचे शेजारचें जें राज्य आसा कर्नाटक तातूंतली एका बायलेक तांच्यांनी हांगा हाडलां आनी तांची कला म्हणूं येता तर सुंदर अशी हें हाडल्या परडी हाडल्या। सो ती एक देख घेवपाची गजाल आसा आनी म्हाका दिसता की सगळ्यांनी गोंयकारांनी बायलांनी चड करून ह्या प्रदर्शनाक भेट दिवची। आमी हांगासर सगळ्यो बायलो एकठांय जाल्या हे आमच्या बायलांचे एंटरप्रायज सगळी उमेदीन आमी आपलो प्रोडक्ट घेवन हांगासर डिस्प्ले केला। तेन्ना आमकां सगळ्यांनी सपोर्ट दिवचो। कितें आयटम जाय ते व्हरपाक सगळ्यांनी आमी होममेड आयटम्स आहात, एम्ब्रॉयडरी, ज्वेलरी, handmade products, eatables, wickers, then lampshades, then fashion dresses, आणि सगळ्यांक आमकां सपोर्ट करचो। The company name is Hilux International and we have products in 4 categories. We have kitchenware, we have cookware, we have home care and kitchenware. So all these products are based for health, are all important for health because in our cookware you can cook without addition of oil and water, which gives you more nutrition and it reduces the intake of fat. So it makes a family healthy. And we also have a lot of other products which is kitchenware, which makes work of a housewife smart. She's made into a smart housewife. So we have a lot of healthcare products, which is Karela and Amla juice, which is very good for health. Okay, and I have Amla juice also, and we also have products like Memomet, we have Eptamet, and we have Bone Power, which again is all Ayurvedic products. And yes, if you see, Hilux company has got 4 sections of products, which again makes a housewife a smart housewife. So thank you all very much.